Joining Nala, Honda Satkari, तसेच laying of foundation stone of आज म्हणजे वेळ कारण आमचा प्रधानमंत्रीचे भाषण ऐकपाक जाय आणि आज आमचे मदीं स्वागत गीत आनी वंदे मातरम म्हणपाक बालकृष्ण गोखले अमेरिकेच्यान कालूच बेंगळूर पावले आनी आज आमचे मदीं ते हांगा येवन हे पद ते म्हणून गेले. आज एक लक्षात आमी दवरूंक जाय की कार्यक्रम हो कित्याक म्हणटा सगळ्यांक ठरयलें की भाशण बेगीन बेगीन आमी करुया कारण ते बी आमकां तुमी आमी शकनात की देशाचे प्रधानमंत्री आमकां मार्गदर्शन करतले. तुमच्या आमदारान जे कितें प्रकल्प आमकां सांगलेले आमचे मदीं आमचे डायरेक्टर डीएमएचे विजेश पलेरकर आमचो इंजिनियर मुन्ना आनी बाकी सगळ्यांचे कार्यकर्ते एक लक्षात आमी घेवंक जाय की हुंडा पंचायत क्षेत्रांत जे प्रकल्प केन्ना कोणी विचार केले ना आमी फक्त आमी जेन्ना प्रचार करतले आमी लोकांक सांगतले की या परिसरात आमी ह्यो सगळे गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी तरुण पिढीक तांकां दिसलें की योग्य तरेचे फेसिलिटी आयज हे सगळे करपाक जाय. त्या पंचायत क्षेत्रांत कमीत कमी 25 कोटी रुपया खर्च करून आमी जायते प्रकल्पाचे आयज आमी ग्राउंडाचे थोडे काम जे उरला आनी ते बसपाची सोय सगळे ते आता पावस कमी जाता तेन्ना ते कंप्लीट करतले. आयज स्टॉक पीट सगळे घालून जाल्ले आसा म्हणजे भुरगे रातचे बी टुर्नामेंट आनी योग्य तरेचे काम ते कार्यक्रम ते करू शकता थंय. मार्केट कॉम्प्लेक्स एक 8 कोटी खर्च करून हांगा मार्केट कॉम्प्लेक्साचो प्रकल्प हेजे आयज आमी पायाभरणी करता आनी त्याच बरोबर आमी ते गार्डनाचो भुरग्यां खातीर चिल्ड्रन्स पार्क ते बी 6-7 कोटी खर्च करून आमी ते प्रकल्प फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आमी एक लक्षात घेवंक जाय की होंडा हो बरो व्हडलो परिसर आनी होंडा हो शहर सर्प जावपाच्या मार्गार आसा. आमी आयज सेन्सस टावनाच्या माध्यमांतल्यान जे कितें आमी करूं शकता आमच्या ह्या परिसरांत ते करपाक आमी हातीन घेतलेले आसा. देशाचे प्रधानमंत्री हे सदां आमकां सांगता की आयज गांव आनी ह्या वाठारांत जे कितें आमी करपाक जाय आयज उजगांव सारको बी भाग आमी पयर 25 कोटीचो प्रकल्प आमी थंय घातले. आयज आमचे उजगांवचे सरपंच आनी आयज जिल्हा परिषद सदस्य आमचो संजय आनी आमचे पयलींचे सरपंच आनी पंच सदस्य सगळे हांगा उपस्थिती लायल्या आनी पर्याय मतदारसंघाचे सगळे आनी सत्तरीचे सगळे सरपंच पंच जे हांगा उपस्थिती लायल्या. एक दाखोवपाक जेन्ना इच्छा शक्ती आसता आमी वेगवेगळे आमी कामां आमी फुडें व्हरूंक शकता. उजगांवच्या क्षेत्रांत आमी आनी 2 फुटसाल ग्राउंड थंय एक ग्राउंडाचें इनॉग्रेशन आयज पेंडींग आहा आनी तेच्या भायर आमी जे कितें उजगांवच्या लोकांक जाय आशिल्ले मार्केट कॉम्प्लेक्सच्या माध्यमांतल्यान मल्टीप्लेक्सच्या माध्यमांतल्यान ऑडिटोरियम आनी तरेतरेचे गोष्टी आमी आयज ते फुडें व्हरपाक पायाभरणी ऑलरेडी घातलेली आसा. होंडाच्या परिसरांत कितल्या वर्सां आमी पांय आमी भोंवताले प्रत्येक नारायण नगर आनी सगळी कडेन आमी भोंवताले. इवन गणपतीचे देवूळ जे नारायण नगरांत आसा ते बी ब्युटिफिकेशनाक हांवें ऑलरेडी धोरणाक सांगलेले आसा. आयज ह्या सगळे गोष्टी मार्गार लावपाक सरकारान आमकां तेंको दिल्लो आसा. आयज ह्या पंचायत क्षेत्रांत आमी पळयता की सगळे कडेन इवन ब्युटिफिकेशन ह्या पंचायत क्षेत्रांत आमी प्रकल्प आमी सँक्शन ऑलरेडी केल्लो आसा. जे आमकां पिढीचे एनओसी जाय ते बी आमी घेतलेले आसा. म्हणजे सगळे कडेन आमी वॉकवे पासून सगळे गोष्टी वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. होंडा ह्या परिसरांत लोकांची जी इच्छा आशिल्ली इतल्या वर्सां आमी पळयलें की आयज नारायण नगरा सारखे भाग आनी इवन आजूबाजूर आसलो आयज पंच सदस्य प्रत्येक पंच सदस्याच्या वॉर्डान आमी वेगळे तरेन विकास हे फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. भाशण आयज म्हाका बी विचार करचो पडटा कितलो वेळ उरला ते कित्याक आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे भाशण चालू जावपाचे पयलीं आमकां म्हाजें भाशण म्हाका कंप्लीट करूंक जाय. पूण एक आहा की होंडा पंचायत क्षेत्र हो पंचायत क्षेत्र उडोवंक ना. एका एक वेगळे तरेचे एक दर्जो एक वेगळे तरेचे स्थान दिवपाचे सत्तरीन वेगळे तरेचे काम
आमच्या माध्यमांतल्यान करपाक आमी हातीन घेतल्या. पहिली म्हणटा ते आमचे देशाचे राष्ट्रगान नॅशनल सॉंग वंदे मातरम म्हाका 150 वर्सां जाले सगळ्या देशवासियांक सगळ्या आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक खूब खूब हार्दिक शुभेच्छा आनी खूब ही अभिमानाची गोश्ट आमकां की हे ऐतिहासीक हो सण आज आमकां पळोवपाक मेळटा की 150 वर्सां ह्या सुंदरशा गिताक जाल्ले आसा आनी आमी आमचे माननीय प्रधानमंत्री हांचे बरोबर आज हो सुंदरसो सण साजरो केल्लो आसा. सकाळच्यान नॅशनल सॉंग दिल्लीच्यान आमी बसून सगळ्यांनी एकत्र येवन आमच्या होंडा पंचायतीन सगळ्यांनी येवन हे सुंदरशे सॉंग तांचे बरोबर बसून पळयल्लें आसा. ताचे नंतर आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचे स्पीच तांचे मार्गदर्शन जे आमच्या देशा खातीर तेंय बी आमी सगळे आमच्या सत्तरी वाचना बरोबर बसून पळयल्लें आसा. आनी हें सांगन दिसता की जशे आमचे प्रधानमंत्री मोदीजी नेतृत्व करता आमच्या देशाचे खूब अभिमान दिसता की एक योग्य लिडराच्या हातान आमचे देशाचे फुडार आसा. आमचे तांच्या खातीर आज आमचो देश 3rd पोझिशनाचेर अर्थवेवस्थाचेर पाविल्ले आसा. आमचे युवा, आमची महिला, आमचे जे किसान सगळ्यांक तांचे कल्याणा खातीर जे ते पावलां फुडें व्हरता जे कितें स्किमी अंत्योदय तत्व पर्यंत पावयता आनी जी तांणी ते सदांच म्हणटा की अंत्योदय जे कितें स्किमी सरकाराच्यो आसा ते अंत्योदय तत्व पर्यंत पावोवपाचो प्रत्येक आमचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा जो पंच आसूंदी सरपंच आसूंदी ZP आसूंदी की एक आमदार मंत्री आसूंदी ती मुख्यमंत्री आसूंदी त्या राज्याचो ताजे प्रत्येकाचे कर्तव्य जे लोकांनी विश्वास दवरून आमकां निवडून हाडला ते गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो कितें स्किमी आसा ते लास्ट मनशा पर्यंत पावोवपाचें आमचें कर्तव्य आनी तांच्या मोदीजीच्या नेतृत्वा खाली आमी हे कार्य करत सदैव कार्य करत रावतले.